आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नवे आमेन. सकाळींची भेटवणी ए जेजूच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या फातकांच्या फारीकपणा पासून आनी अल्तरेच्या भोवपवी सक्रामेंतान तुवें तुका सकाळ नासतना भेटोवच्या सोमेस्त इराद्यां पासून बगेवन हांव कुवार मरयेच्या कथावीन काळजां मरिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलाचे इराद्या पासून आनी बापसाहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासून हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासून ए जेजूच्या भोवपवित्र काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुजें राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोवदेवी काळजाची ससयेन राख आमच्या भोवभाग्यवन पाप साहेबाक जातून ताका उजवाड घटाय आनी बुजावन. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्कनी नमस्कार करतां व्हड तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण नीज क्रिस्तांव केलो म्हूण आज पर्यंत सांबाळलो म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दितां. म्हजी चिंतनां म्हजे शब्द म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस्त पातकां म्हजी पातक्याची काकूट कर. देवा पवित्रत्म्या दी साहिबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पातक्याची काकूट कर म्हाका पातक्याक बक्षी. भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातेन ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर्सत मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानतां. ही सतां आनी कातोलीक पयस सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत मानतां आनी उसारतां कित्याक तूं सासणीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडापीं केल्यान तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय. ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवसाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचें बोगसाणें आनी हे जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडतलो म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तूं प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर्व बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगांत जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखेचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजांक सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तूं प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण पातकांचे समयो सूख येतलो म्हूण तीर निचेव करतां. आमेन. मरयेक समर्पण म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळ्योच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळ्योच कांयच दवरनासतना देखून ही मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. कोरोना पिडा गूण जावच्या खातीर मागणें सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तुका आमी दीन वाचतां कित्याक तूं बरो तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां पोसताय मेटांनी आमची जतन करताय. भावार्थान आमी तुजे सरशीं येतां आनी बरवशान तुजे मुखार सर पडतां आनी हें आमचें खालतें मागणें दयेन आयकून घे म्हूण परात्तां. तुज्या पुता आमच्या सोमे जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गयां वरवीं आमकां बरीं केली. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना देखून
ही पिडा बेगीन ना कर. येदोळूच हे पिडेत वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वोकात सोदून काडूंक वावुरता तांकां फावो ते जानवायेन बर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकी सिबंदींक, सर स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या मांय गांवाक पाटी येवंक कश्टतल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. दिसपडतो ग्रास चडूंक पेसारतल्या सर्व भाव भयणींक फावो त्यो वाटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टतल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशाचो आदार लाबोवन दी. हे मागणें आमी तुका करता. पिडेस्तांक गूण करून तुका महिमा लाभयल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मार्फत आमेन. सुंदर भू सुंदर सौम्या तुझे मंदिर. या सुंदर मंदिरात आयल्या मगूं तुझे समोर भेटोंक तुका बलिदान. जमल्या एका मौनान तुका तानेल्ल्या तुका भुकेल्ल्या पोस तुझ्या रक्ता मासा. भू सुंदर सौम्या तुझे मंदिर. या सुंदर मंदिरान आयल्या मगों तुझे समोर. आयल्या मगों तुझे समोर. मिसाची ते सवा आपल्या जल्म दिवसाक अर्गामीस दितात. जॉयलस पिरेरा, अर्गामीस आयरीन डिक्रोज आनी विनस मस्कारेनस ह्या सर इरादे खातीर मागता आसतना आमचे इरादे प्रगतीचे इरादे खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या णव सद्या काळाचो 13वो आयतार आनी लायकांचो आयतार आज आमी संभ्रमतावो. आयची देवस्तुती विश्वास दवरल्यार देवाची महिमा देखतल्या. हो संदेश आमकां आयच्या सुवार्तेंत पावस जाता. ह्या आधुनीक काळार आमच्या दोळ्यांक कितें दिसता, मत कितें चिंता आनी जीव कितें रुजता तें आमी आमच्या अधीन करतावो. ह्या वरवीं थोडे फावटी आमी आमचें अधीन करून आमच्या अंतस्करणा विरोध वेताव आनी पातक आदरताव. अशें आमी एका रितीन ह्या संवसारांत कश्टांक आनी आडवरां मदें शिरकतावो. कश्ट आनी आडवरां, पिडा आनी आमकां ही शाश्वत न्हय, ती देवान रचोवंक ना, भागार मनशाच्या पातकांद्वारे आयिल्ली. आमकां कश्ट, पिडा आनी आडवरां तावन सुटका मेळची तर आमी देवा वयर विश्वास दवरीचय. रचुल्लो तस्सो देव आमकां राखता आनी सांबाळता म्हूण ही आमची पातयेनी. ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदगरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची फातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. Sumia kakulker, Sumia kakulker, Krista kakulker, Krista kakulker, Sumia kakulker, Sumia kakulker, Mahima Deva usargi ani शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिनाका बगार तुज्या सताच्या उजवाडांत सदांच जियेशें कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना. आमेन. जाणवयाच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक देवान मरण रचूंक ना जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न करिना अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली तांचे थंय नासाचें वीख ना पृथ्वीर यमकोंडाची पदवी चलना कित्याक प्रामाणीकपणूच केदींच मरना कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो
आपल्याच सैमाच्या सारक्या स्वरुपायचो ताका केलो, पूण देवसराच्या मसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताच्या आदीन आसलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलो. म्हज्या दुस्मानांक म्हजेशी उल्हासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटायलो. फोंडाक वचूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नावाक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जीणभर भाळता. सगळी रात जरी दुकानी काडूंक पडली, तरी फांत्यार काळजांत उल्हास देवन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, सर्व संगतींनी जशीं तुमी पयलीं म्हणजे भावार्थान प्रसंगाच्या हुशारायेन, जाणवायेन, सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या त्या माया मोगान, तशेंच ह्या दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी सदांच पयलीं जाया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरेंच जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. हेरांच्या गरजांक पावून तुमी कश्टांत पडा जाय म्हूण हांव म्हणना. बगार सगळ्यांनी एक सारकें जावचें बरें म्हूण हांव चिंतां. तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तुमच्या गरजा आशांक दिवचें. तेच परी एक दीस तीं आपणा लागीं सडीत आसलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतलीं. असलें समानपण तुमचे मदें सदांच वाडो. पवित्र पुस्तकांतच बरोवन आसा, सड पुंजयले लागीं सडीत कांय उरलें ना, आनी उणें आसल्यांक कांयच उणें जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia.
आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्तान मोरनाचो नास केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडले. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान माचवार सोडून सरोवराच्या पलेतडीक उतरल्या वेळार वडयेक जोमो ताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनोगोगाच्या अधिकारा पैकी एकलो जायर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयांक पडलो आनी येपरी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगाता भायर सरन गेलो. लोकांचो व्हड जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अडसितलो. 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावाची पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. साबार वयसांच्या हातांत पडून ती कश्टतली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदाक करसिल्लें. तरी कांय पुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतिल्ली. तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जोम्यान रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्त्र आपडलें. फकत ताचें आंग वस्त्र आपटीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेन्ना जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलोय म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजून आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक येणे तेणें पळयतलो. तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपून ताचे मुखार आयली आनी पांयांक सरपटली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनेगोग अधिकाऱ्याच्या घरा तावन जण येवन सांगी लागले, तुजे दुवेन प्राण केलो आनी की मेस्त्रीक दसचें कित्याक? पूण ताणें म्हळें. ते गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका. तुवें सतमंतल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव सुवांव ह्या तिगांक शिवाय एर कोणी आपणा सांगता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट विलाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी ताचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सकटां भायर केलीं. उपरांत चलयेच्या आवय बापूय आनी आपल्या संगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदिल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिता कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसली सगळीं भोव चड वेजमेज जाली. पूण कोणूच ही खबर कळयनाये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली.
उपरांत चलयेक खावंक दिजय म्हूण ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी सद्याकाळाचो 13वो आयतार आमी आचरण करतावो. आयचो संदेश येदळूस सांगले प्रमाणे देवाचेर विश्वास दवरल्यार महिमा देखतल्या. एक आवय आनी एक भुरग्याचें गणीत अशें आसा. आवय ते भुरगें ल्हानतावन म्हणजे जल्मातावनच त्या भुरग्याची भलायकी बरी नासली आनी ही आवय ते भुरगें भलायकी नासल्या वेळार त्या दाळा दाक्तेराक मेळोवंक आस्पत्रेक वेताली. आनी अशें सुमार वर्सां तावन विविध डॉक्टरांक मेळोवंक आनी विविध चिकित्से त्या भुरग्याक दिवंक ती पेचाडटली. आनी अशें ती त्या भुरग्याक पालन पोशण करच्यांत आनी त्या भुरग्याच्या विशयांत गमान दिवच्यार ती पडली. आनी अशें एक दीस तिका भोगलेंगी दाक्तरा वरवीं देवा कडेन हांवें चड मागल्यार आनी दाक्तरा सांगता म्हणजे दाक्तराक देवान रचला आनी ताणें दिल्लें वखद तें भुरगें घेवन देवा कडेन हांवें मागल्यार म्हज्या भुरग्याची भलायकी बरी जातली. आनी अशें ती फाटल्या एक 8 वर्सां तावन अशेंच दाक्तरा मेळचें वखद त्या भुरग्याक दिवचें आनी उपरांत ती देवळांत येवन ती मागतली. आनी 8 वर्सां सोंपतना त्या भुरग्याक ताची भलायकी बरी जाली आनी संपूर्ण सुटका त्या पिडेन तावन त्या भुरग्याक पावस जाली. मोगाळ भावा भयणीनो, कित्याक हें घडीत तुमकां हांवें सांगलें गी म्हळ्यार आयच्या सुवार्तेंत आमी 2 आसर्यां देखतावो. पयलें जावन ती 12 वर्सांची स्त्री रक्तस्रावंत कश्टून आसली आनी दुसरें जावन ती जायराची थंयसर ती जिविताक लालेवन आसली. आनी हांगासर आमी पळयताव पयल्या गडितांत म्हणजे रक्ताची स्रावाची स्त्री जेजू सरशीन ती येता. कित्याक जेजू विशयांत ती जना आसली आनी ताचे आंग वस्तूर हांवें आपडल्यार हांव बरी जातली म्हणलें चिंतप तिच्या मतींत आसलें आनी भावार्थान ती मानून घेता. आनी थंयसर जेजू सांगता हरिहरिनी लोक तसो पाटलाव करून येता आसतना ती थंयसर वचून जेजूचे आंग वस्तर आपडटा आनी थंयसर तिच्या भलायकीतावन सुटका सोडता. आनी दुसरें जावन आसा ही जायराची धूव. तो एक सिनगोगांत अधिकारी जावन आसलो आनी ताका ताचेंच गौरव ताचीच पदवी म्हणली ताका आसली. आनी थंयसर ते सक्कड तो देगेक दवरता आनी कालतेपणान तो जेजू सरशीन येता आनी थंयसर तो परती लागता आपणाच्या धुवेक बरें कर म्हूण. जाल्यार तो कितेंच म्हणजे पवित्र पुस्तकांत सांगले प्रमाणे थंयसर ताची जण येवन सांगता ती मरण पावल्या पूण कित्याक आनी मुखार आमी मेस्त्रीक दोसचें कित्याक समयाक कित्याक दोसचें पूण तें तो गुमान करिनासतना बगार तो जेजूचेर पातयेनी दवरता आनी तें सोतमनता तो आनी त्या जेजूक ताच्या सांगाता ताच्या घराक तो आपणे दिता. आनी थंयसर ती स्त्री भलायकेंत बरी जाता आनी ती उठोन वेता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ही 2 आसर्यां तुमच्या मदीं आयच्या सुवार्तेंत आसली दवरली. हांगा पयलें आसर्यें आमकां समजता की कितें म्हळ्यार ती स्त्रीच जेजू सरशीन वेता आनी थंयसर ती तिच्या भलायके विशयान मागता
आणि दुसऱ्यांत आपल्या बापायच्या निमती आपल्या अधिकारीच्या मनशा निमती जाल्यार त्या भुरग्याक भलायकी फाटी मेळटा. आणि तिसरें जावन आसा ह्या ल्हानशे गणितांत त्या भुरग्याक आपली आवय त्या भुरग्या खातीर मागता. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी हर एकली देवाचेर विश्वास दवरल्यार महिमा देखतल्या. कित्याक हे जेजू आमकां आयच्या सुवार्थेंत स्पश्ट करता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें थंयसर आमकां जेजून जिवीत देव आमकां जिवीत दिता. मात्र न्ही आमी पातका लागून मरण पावता आनी सस्ताच्या जिविताक आमी आमर जिवीत सोडता. अशें आसतना मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी लायिकांचो दीस आचरण करता. आमची लायिका ह्या कोरोना पिड्या वेळार साबार जना थंय इगर्जेंत वा हेर तेंपलांत वा अशें भायर ती सेवा करतात. कोवीड पिडेंत मरण पावल्ल्या वेळार त्या मनशाक सदें मोर्न मातयेक लावंक ती कुमक करतात. आनी अशें सुमयाचें काम ती निरंतरी करतात. आनी तांचो जीव रिस्कीर घालून हें काम ती करता आसतना तांचे खातीर आमी बरें मागया. आनी देव तांकां सर आशिर्वादांनी भरून दी आनी सर आशिर्वादांनी तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण ह्या मेसाच्या बलिदानार मागया. आमेन. भावार्थाची उसारणी करूया. सतमंतान देवा सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पितमेशार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया जो पवित्र आत्म्यावरील गर्भी संभवलो, अवंकार मरये थावन जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेबिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पदकांचे बक्षाने कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची प्रार्थना आतां आमी सुम्या मुखार उबारुया. बापा, पवित्र सभेचे मुखेलपण घेतिल्ल्या आमच्या पापा साहेब भगीवन फ्रांसिसाक, समेस्त गवळ्यांक, याजक आनी धार्मिकांक जीव सांबाळचे मिसांव करूंक आधार दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सरकारान तांच्या हाताखाल आसच्या सर लोकांची भलायकी दिवचें येवजण फावो ते परी जारी करूंक, दुबळ्या धाकट्यांक हाचे वरवीं बरेपण लाबोवंक, सर्व फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भलायके शेतांत वावर करच्या सर्व दाक्तेरांक, नर्सांक आनी आस्पत्रेच्या सर्व शिबंदींक भलायकेवंत कर. तांचे ताबेन आसच्या पिडेस्तांची जतन करूंक तांकां धैर्यादीक आनी उमेदवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेंत लायक भावार्थ्यांनी एका मोनान आनी एका काळजान कुटुंबान तशें समाजेन सेवा करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जायराचे दुवेक तुवें मरणांतले राखले, मरणाचे तणीर आसच्यांक तुजो आदार दी. तशें मरण पावल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक ससान विशेव दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवारी एकठांय जाल्ल्या आमी तुजे उतार नियाळ आमच्या मागण्या मुखांत्र आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत तुजो संदेश जाणा जावन
तुज्या मिसावांत वांटेली जावची खरी हातेरां आमकां कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी ते सवा सुम्या मुखार आमी भेटोवया. हिंसर प्रार्थना तुज्या मुखार दवरता सुम्या जेजूचे नावे. आमेन. गे बापा तूं होंडोवाइन मोगण तुका आज भेटयता बदलून दये होंडोवाइन जिविताकान दिमोन मागता जिवीत आमचें तुजें देणे तुझे विने अरतार हे करते जीवन तुझे कुरपे पेल्या सेवे फोळा भरी गे बापा तूं होंडोवाय मोगण तुका आज भेटयता बदलून दये होंडोवाय जिविताकान दिमोन मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदेदार देव बापा मानत दसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पयसपेच्या दवाक सर्वेस्प मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजी जिवेत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक पावत आसली जावंक आमची भक्तीची सेवा ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परतें उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणां जिखलें आमा सुमेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गप्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कसमरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वरतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good परगटुया. तुझ्या कुरसा आणि पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडबोंदारा आमची सडबोन कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखांबोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाची माई संगती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणोवया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान त्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. राजवटके पद आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूता मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बर्थचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप
काढतेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली ती सुभागी सुमियांत भितरचे बाग म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तूं परस तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये हांवें तुका पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसात तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळासार जावंक सोडिनाका. आमेन. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्याक अर्घां दिव्या देन्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावड्या दयेन आमचे थंय सोम्या आयलाय येण्यान तुझ्या आमकां दादोस केलाय सर्गीकानान आमचे पोशण केलाय मोगान तुझ्या आमकां एक केल्याय उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्याक अर्घां दिव्या देन्या पासूत ताच्या मोगा पासूत वर्त्या उपकार तासो बावड्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्नां अनवारांनी राखून व्हरताय सदां नितीन जियो आदार दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्याक अर्घां दिव्या देन्या पासूत ताच्या मोगा पासूत वर्त्या उपकार तासो बावड्या प्रार्थया. बापा येद्या वर्त्या देण्यानी तुवें आमकां भरलाय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमची तकली बागोवया. सर बुजोणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले
सक्तीन तुमची जिवीत बरो आमेन. सर आकांतांतली तो तुमकां वाटो आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तीर करो आमेन. भवार्थान पुरवशान आनी मोगान तो तुमकां बरो आनी ह्या संवसारांत तुमची जिवीत बऱ्या करण्यानी फळादीक करून ससनाच्या सुखाक तो तुमकां पावो आमेन. सर पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Daikun bosa. Mogaच्या याजक भवानो तशेंच आमच्या मोगाच्या न्हू आमी जाणाव बाप नेल्सनाक 2 वर्सां 1 म्हयनो आनी 7 दिसांच्या सेवे उपरांत ते तांची जबाबदारी वयसूंक शिरवां फिरगजेक वर्ग जावन वेतात. आसकंडीत सावन जायतो फिरगजकारांचो जमो तशेंच ते आल्ता भुरग्यांचे एनिमेट जावन आसात आनी आल्ता भुरगे ह्या सँक्च्युरी भोंवारी मस्तू आसा जाय आसले पूण ही विशम परिस्थिती आमी जाणाव आनी ह्या वरवीं आमकां दुसरी वाटच ना त्या देखून तांकां आमी तांच्या मुखला जिणेक बरें मागता आसतना तांणी हांगा दिल्ल्या सेवेक आमी तांचो आभार मानता. हांवें म्हळें 2 वर्सां 1 म्हयनो 7 दीस म्हळ्यार इल्लेशे दीस चडले कित्याक मुवमेंट रेस्ट्रिक्शन्स म्हणजे लॉकडावन आशिल्ल्यान कर्फ्यू आशिल्ल्यान त्या देखून गेले त्या म्हयन्याच्या 20 आनी 4 तारखेर तांणी शिरवां फिरगजेक वचोंक आशिल्लें पूण आमकां सडीत 1 म्हयनो 7 दीस ते आमकां मेळ्ळे. त्या देखून तांच्या वावराक ह्या फिरगजेन तांणी दिल्ल्या सेवेक आमी सकट फिरगजकारांच्या नांवांनी प्रत्येक जावन आमच्या ह्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वेदी सेवकांचे आल्ता भुरग्यांचे ते डिरेक्टर जावन आसतना तांकां आल्ता भुरग्यांचो मस्तो मोग आसलो आनी तांकां ताणें मस्तो सेवा दिल्या आनी ह्या वरवीं जायते भुरगे चड पोखरी जावच्या बदलाक चड बरे जाल्यात. आल्ता भुरगे आयकतात जाल्यार म्हजे सांगाता वय म्हणटले. तशेंच युवा सनाक मार्गदर्शन आनी प्रत्येक जावन हांवें सांगत जाय मोडना आमच्या फिरगजेंत जायतीं जातात. तशेंच सीख कॉलां ह्या पिडेस्तांक कुमगार व्हरचें ह्या सर्व सेवेंत तांणी केदाळे आळसाय म्हूण दाखयली ना. संतोशान ते मुखार वेताले आनी केदाळे ते तयार आसले. ह्या सगळ्या वावराक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या फिरगजेच्या पिडेस्तांच्या तशेंच फिरगजकारांच्या नांवांनी आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फिरगजेच्या घरांत आमी याजक 5 जाण सांगत आसा आनी ह्या घरांत सांगत आसतना भोव बऱ्या मोगान आनी सळावळीन ते बरसताले आनी तशेंच तांचो तोंडभर पोटभर हांसो आमकां सगळ्या घरांत गाजतालो. पूण त्यो हांसो आनी कोणें शिका जाय पडल्यात. ते देखून घरांत एक तो संतोश दवरल्याक आनी घरच्या आमच्या मेन फ्रेंड्साच्या वावरांत जायतो वावर तांणी केला आनी सहकार दिला. ह्या वरवीं आमचे 5 जाणांचे एक कम्युनिटी ह्या ल्हान कुटांब म्हूण म्हणयत संतोशान आसूंक तांणी मस्तू वावर दिला. ह्या खातीर तांकां सर्व याजकांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ते 1 तारीखेर शिरवां फिरगजेक उडपी दीस एक वर्ग जावन वेतात. ती दुसरी दीस उडपी कित्याक घेवचें म्हळ्यार एक सवाल. दुसरें सवाल मसुदानाचें आसा बेंदूरच्या सहायकांक कित्याक उडपी धाडटात वा शिरवां धाडटात म्हूण सांगून ताका जवाब म्हजे कडेन ना. उडपी दीस एक याजकांच्या सेवेची गरज आसा. उडपीच्या गवळी बापांनी आमच्या गवळी बापां कडेन विनंती केल्ल्या वेळार तांणी तांचो सहकार बसयला आनी ते विचारतात पद्राबांक तुमी वचोंक उडपींत सेवा दिवंक तयार आसात गे म्हूण आनी तांणी तयार आसा म्हळ्या उपरांत मात तांकां धाडटात. तयार ना म्हळ्यार खंडीत तांकां धाडिनात. पूण थोड्या तेंपाची सेवा आनी उडपी दीस कांय पयस न्हय. आमी हांगा आसले सडावत सावन फादर अश्विन एकलो सोडल्यार म्हूण दिसता
आमी उडपी दिएसीचे म्हळ्यार पयलें ते कोडयाल जेजूस वांटो आशिल्लो आनी थंय आमची सेवा दिल्या त्या देखून कांय पयस वचनात आनी शिरवांची फिरगस व्हडली फिरगस थंय तांकां जायतो वावर आसतलो देखून आमच्या मागण्याचो बरोसो तांकां आमी दिया त्या तांच्या वावरांत तांणी लोकांच्या सेवे खातीर दिवची ती सेवा लोकांच्या मोगा खातीर दिवची ती सेवा सदांच उपकाराची जावं दी म्हणून मागया आनी आमची मागणी तांकां बसयता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आतां सर्व याजकांच्या नांवान आमी तांकां फुलांचो तुरो दिवन मान करता आमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमी सांगाता मेळटा भोवमानादीक वॉल्ट डिमेलो बापानी तांकां फुलांचो तुरो दिसय म्हणून उपकार मागता हांवें म्हळें फिरगजीचो लोक सभा रंग आसा आसलो ते साध्य ना देखून सर फिरगजकारांच्या नांवान फिरगजीचो उपाध्यक्ष पाद्राबाक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें मागता तशेंच फिरगजीच्या गोळी परिशद कार्यदर्शी ती फुलांचो तुरो दिवन तांकां मान करतात मोगाच्या फिरगजकारांनो तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिवं आज आमच्या सांगाता मिसाची भेटवणी केल्लो प्रधान याजक मानादीक बाब स्टीवन नेल्सन पेरीस आमकां सोडून वेता आमचो भायसरला आमच्या गोळीक बापांच्या आदेशा प्रमाणे उडपी देसीजीच्या शिरवां फिरगजीक ते वर्ग जावन वेतात तांकां वचोंक संतोश आसा गुत्तूना म्हाका पूण पळयतना ती कशें हांसूच येता पूण कितेंय जावं आदल्या म्हयन्यांत मेयांत वचाचें आशिल्लें पूण कितेंय कारणांतर लॉकडावना वरवीं सर याजकांची वर्गा वर्गी फाटीं पडुल्ली तशें आतां निमाणें नव्यान मेळिल्ल्या ताका आदेशा प्रमाणे ते जुलायच्या 1 तारखेर हांगा आमकां सोडून वेतात बाब स्टीवन नेल्सन पेरीस तांची याजकी दिक्षा मेळिल्ल्या सुरवेची 2 वर्सां पयलीं 2 वर्सां आमच्या सांगाता करसूंक आमकां सेवा दिवंक ते हांगासर आयिल्ले तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सर तरान विगार बापांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे सर तरांनी तांची सेवा तांणी दिल्या आमकां तांकां कितलें देव बरें करूं म्हळ्यार पावना इतलें तांणी काम केलां स्पेशली तांणी कोवीड कमिटींत जावं दी कोविडाच्या हर एका कामान जावं दी तांणी व्हरतो वावर दिला इतलें की आमच्या इगर्जेचें आंगण समेत तांणी झाडलां आनी सोबीत करून दवरलां आंगण आमच्या आनी प्रत्येक तरान तांणी वावर दिला आमच्या फिरगजींच्या गरजेच्या मोगान ताणें सर गरजेक ताणें पावला प्रत्येक तरान हांवें सांगचें जाल्यार आमच्या दोतोरनीची भुरग्यांचे दोतोरनीचें शिकाप जावं दी युवा जाणांक मार्गदर्शन उत्तेजन हर एका संगतीन ते मुखारच आशिल्ले आनी विगार बापांनी सांगल्या बरें हांसून उंत आशिल्ले आनी व्हडलो व्हडलो आवाज आशिल्लो हांसो देव बरें करूं तुमकां ह्याचे खातीर सर फिरगजकारांच्या तर्फेन आमच्या गौलीक परिशदेच्या तर्फेन आनी आमच्या सर कोवंतांच्या धर्म भयणीच्या तर्फेन हांव तुमकां बरें मागतां देव तुमकां बरी भलायकी दिवन दी सदांच संतोशान दवरूं दी तुमच्या मिसांव कामांत सदांच तुमकां देव शांती आनी समाधान दिवन दी म्हूण आमी सदांच तांचे खातीर मागया आमच्या सर फिरगजकारांच्या तर्फेन आनी आमच्या गोळीक परिशदेच्या तर्फेन आमची कार्यदर्शी श्रीमती मेवीस रॉड्रिगस तांकां फुलांचो तुरो दिवन देव बरें करूं म्हणटली आनी आमी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा हांव
मोगाच्या याजक बापानो सर पिरगसकरानो म्हाका व्हरतो संतोश भोगता कित्याक म्हळ्यार फाटलीं 2 वर्सां हांव हांगासर सेवा दिता आसतना हर एकल्यांनी म्हज्या मिसावांक कुमोक केल्या आनी प्रत्येक रितीन पयल्या सुवातेर हांव धनिया देवाक अर्गां दिवंक फावो फाटल्या 2 वर्सांन म्हाका बरी भलायकी शांती मोतीचें समाधान हें सकट दिवन हांगासर बरें कर म्हजें मिसांव करूंक ताणें म्हाका आधार दिला त्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां आनी ह्या पिरगजेंत हांव सेवा दिता आसतना सबार रितीन पाठिंबो तिदोनी आनी मार्गदर्शन विगार बापांनी म्हाका दिलां आनी ह्या वरवीं सबार मिसावांत हांव मेतेर चल्लों थोडे पटी ल्हान ल्हान सुखी म्हजे तावन घडल्यात जाल्यार म्हाका परत तें मिसांव करूंक उत्तेजन विगार बापांनी दिलां त्या देखून सर्वांच्या तर्फेन हांव विगार बापांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमच्या संगता बाप अल्वीन सेरावो तशेंच पयले 1 वर्स बाप रोहन डायस आनी आतां बाप आश्विन क्रास्ता आनी बाप वॉल्टर डिमेल्लो ते आमच्या संगता आसले तांणी म्हाका मार्गदर्शन आनी सुचना दिल्यात आनी म्हजें मिसांव बरें करूंक तांणी कुमोक केल्ल्याक तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या पिरगजेच्या उपाध्यक्ष स्टीवन पिंटो आनी कार्यदर्शी मेविस रोड्रिगस आनी सर घरकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या पिरगजेंत आशिल्ल्या कॉवेंताच्या धर्मीक वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्व संघ संस्थेच्या हुद्देदारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी गायन मंडळीक तशेंच साक्रिस्टिनाक आनी तशेंच हांगासर परोक्ष प्रत्यक्ष रितीन म्हाका कुमोक केल्ल्या हर एकल्यांकी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या खातीर तुमच्या मिसांव खातीर हांव मागतलो देव बरें करूं फिरगस घरांक एक तिळसोणी 30 तारीखेर नवो सहायक विगार फादर रॉन्सन पिंटो ह्या फिरगजे घेतलो सकाळीं 10 वरार पूण तुमकां लायव्ह टॅलिकास्ट आसचें ना पूण तुमी आनी एक फावटी फिरगजेक आयिल्ल्या वेळार तांकां पळोवयात त्या देखून तांचे खातीर तांच्या मिसांवा खातीर मागोवंक उडास दवरा 30 तारखेर ते तांची सेवा दिवंक हांगासर येतले सकाळीं नित्यदाराची माये भक्तीन तुका वंदिता विनती कर देव माये भुरगीं तुजी परता दैवी कुशीक काल जाली सोम्याची आवय जाली दैवी कुशीक काल जावूं दयेंदी आमकां कुमो नित्यादाराचे माये भक्तीन तुका वंदिता विनती कर देव माये भुरगीं तुजी परता मोगाळ पुता सुवे अंक्वार मोरी आशीर्वाद देव आमकां San Sebastião, आम्हा पासत विनंती भगवान कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.